ट्रिब्युनलात केस चालू असताना महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरणाच्या कामाक हात घाला. प्रुडंटान ही गजाल निकतीच ग्राउंड झिरो रिपोर्टा वरवीं उक्ताडार हाडिल्ली. थंय महाराष्ट्रान COT ट्रेंचिंगाचें काम सुरू केलां हें स्पश्ट दिसता. थंय शेवाळी पाक केल्लीं आसात. फक्त पावस सुरू जाल्ल्यान काम सध्या बंद दवरलां. ही सगळी परिस्थिती एक्सपोज करपी प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत गोंयची WRDची टीम सायटीचेर पळोवणी करून आयली. कालच या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान एक बातमी आयिल्ली की विर्डी धरणाचें काम सुरू जालां म्हणून. त्या दृश्टीन आमी आमची टीम काल धाडलेली आनी ती टीम वचून ताणें थंयसर पळोवणी केल्ली. तर थंय काम अशें व्हडलें जाल्लें अशें दिसूना. थोडेशें कितें तरी काम जालां, पण आतां सद्या सगळें काम थंय बंद आसा. सद्या हांवें आतां आदेश दिल्ले आसा की थंय कंटिन्युअस तुमचें लक्ष आसचें आनी जर थंय काम बीम चलता जाल्यार. आनी ताणें आतां काल वचून तेणी पळोवणी केल्या, ताजो रिपोर्ट ताणें म्हाका घाला, सरकाराक घाल्लो आसा. ती फायल म्हाका आयली की त्या नंतर हांव पळयतलो कितें जालां तातूंत तें आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेतली वतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.